ऑक्टोबरात उत्तर गोंयांत धारगळे अखिल गोंय आयुर्वेद योगा संस्थेचो बुन्यादी फातर बसयतले म्हूण माहिती केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या। धारगळाक दिल्ली त्या जमनीचें हस्तांतरण आतांच एक वरभर पयलीं जालां। ती आयुष मंत्रालयाच्या ताब्यान मेळ्ळ्या आनी लगेच आमी टेंडराचें काम सुरू जाल्लें आसा। एक म्हयनेभरान हें टेंडर जातलें आनी सादारणता आमी ऑक्टोबराक ते फावंडेशन सोडून ह्या दोनी इन्स्टिट्यूटांचो फावंडेशन सोडून घालतले। आज देडाक आमचे आयुष सेक्रेटरी आनी गोंय राज्याचे हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ डायरेक्टर हांच्या उपस्थितीन हो प्रदर्शनाचो कार्यक्रम लँड प्रदर्शनाचो कार्यक्रम जालो। तशेंच आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयीजींच्या नांवान 31 ऑगस्टाक पाटो पणजी हांगा श्रद्धांजली कार्यावळ आयोजीत केल्ली आसा। ही अटलजीचे निधना नंतर गोंयांत वेगवेगळे तरेन कार्यक्रम जाले, अस्थिकलशेचे कार्यक्रम जाले, श्रद्धांजली सभा जाल्यो। एक सर्वपक्षीय सार्वजनीक श्रद्धांजली सभा ही फाल्यां 30 तारखेक आमी 31 तारखेक आमी संस्कृती भवन पाटो पणजी ह्या ताज्या हॉलांत दवरलेले आसा आनी सगळ्या विरोधी पक्षांक आमी पत्रां धाडल्यात, सगळ्या पार्टीच्या लिडरांक आमी पत्रां धाडल्यात। सांजे 5 31 तारखेक सांजे 5 हो श्रद्धांजलीचो कार्यक्रम जातलो। मुखेलमंत्र्याच्या अनुपस्थितीत केंद्राक वचून राज्याची सुत्रां कशी सुरळीतपणान चलोवं येता हाचेर विचार जातलो। ते खातीर पक्षाचे वरिष्ठ दिल्लीक वता म्हूण माहिती श्रीपाद नायक हांणी दिल्या। नहीं है क्या, उसके बदले क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा हो निकले क्या करना है, उसके बारे में पार्टी चिंता करे। हांव येता फाल्यां, आज वता हांव, फाल्यां कदाचित मेळप जातलें। आर्डेक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स।